देवान आपले येवजणी प्रमाणे सगळें थारायलेलें आसा आनी ताका आमचो सहकार जाय. आमी पळयलां कशे भाशेन लोकांन इस्रायलितांनी देवाक विनंती केली, जबरदस्तीन ताचे कडेन मागलें आमकां एक राजा जाय म्हणून. तो म्हणूंक लागलो हांव पुरो ना तुमकां राजा, पूण ताणें तरी पूण मागलो आनी ताका सामुएलान एक राजा मागून दिलो, कित्याक देवान हें सगळें घडोवन हाडलें. ताणें सालूक दिलो. आमी जाणो कशे भाशेन सालू एकदम बरो आसलेलो, पूण मागीर आपल्या पोडांत रावन ताणें सगळें ओगडायलें आनी मागीर दाविदाक नेमलो. ह्या दिसांनी आमी हें सगळें वाचलेलें आसा, आयकलेलें आसा, नियाळलेलें आसा आनी आमी कितें म्हणून समजोतात. आयज पळयात, देवाक दावीद घर बांदूंक सोदता, पूण तो म्हणटा असलीं घरां वय. आमी पळयता ह्या संवसारांत कितले म्हणून तूं राजवडे येवन गेलेले आसात, म्हणजे एम्पायर्स, रोमकार आसलेले, ब्रिटीश आसलेले, आतां तांचें कांय ना, फकत थोडेंच उरलेलें आसा. आनी हे भाशेन चालूच आसा. काँग्रेस आसलेलें काँग्रेस केलें, आतां BJP आसा, मागीर हे भाशेन सगळें चलता, येता आनी वेता. पूण देवाचें राज सदांच तगतलें म्हणून आयज आमकां कळयल्लें आसा. ताचें मंदीर असलें न्हय, ताचें मंदीर जावन आसा आमी सगळीं जाणां. ताचें सिंहासन फकत एका कदेलीचेर ना, ताचें सिंहासन आख्खो संवसार जावन आसा. तो ताणें आमकां कितें दुसरेंच शिकयलेलें आसा. हें उतर ताचें समजोवच्याक आमची मनां आमी उक्ती धरूंक जाय आनी तेन्नाच की आमकां तें समजतलें. आयज जेजून आमकां सांगलां कशे भाशेन देवाचें उतर तो आमकां दिता, पूण आमी कशें म्हणून तें स्विकारता, समजता आनी तें आमी पाळटा. आमचे वस्तुंगी तें जायना. ताका लागून ताणें आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी जेजू आमचे भितर आसा, ताचे बरोबर हें सगळें आमकां समजोंक लागता, कित्याक आमी जावन आसा ताचें मंदीर आनी तो आमचे भितर जियेता आनी तो आपलें राज आमचें सवें आनी दुसऱ्यां बरोबर चलयता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूक आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक दिवया आनी जेन्ना आमी ताचे बरोबर जियेतल्या तेन्ना तो आमचे भितर आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान सगळें फळदायक करतलो. आनी आमी तें पळयलेलें आसा, आमी तो अणभव घेतलेलो आसा. ते भाशेन आमचें जिवीत आतां अदीक आयच्या दिसा घडोवन येवच्याक आमी तें ताकाच सगळें समोर पळोवया. आनी आतां आमचे हात जोडून दोळे बंद करून तो केन्नाच आमकां सोडिना, तो आमचे बरोबर आसा, कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत आनी ताची विरेत आमच्यान जिवंक जायना. तो आमकां प्रत्येक सुस्कारान आपल्या जिवितान बोधता आनी आमी कोण ताचें सगळें घडोवन येवंक जाय. बापाची येवजणे प्रमाणे तें तो आमकां घडोवन हाडटा. प्रत्येकाक एक खेरीत किरकोळ काम आसा, तें आमी न्हय, तोच आमचें सगळें करता, पूण ताका आमचो सहकार जाय. आमी पूर्णपणे तो सहकार ताका दिवया आनी आमचें जिवीत आतां ताका समोर पळोवन ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवंक ताकाच आमी आमचें जिवीत दिवया. आमेन.